नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दीपाली नायकाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो कांय मुखेल खबरो. राज्यान पर्यटन सिजनाक जाली सुरवात. आयतारा 495 पॅसेंजरांक घेवन पयले चार्टर विमान गोंयान जाले दाखल. गांधी जयंतीच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार आसा. मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान राजकीय पक्ष केलो स्थापन. शिवसेनेकडेन युती करपाची मंचाची तयारी. आता खबरो विस्तारान. राज्यान पर्यटन सिजनाक सुरवात जाल्ली आसून आयतारा 495 पॅसेंजरांक घेवन पयले चार्टर विमान गोंयान दाखल जाले. सकाळी 8 वरांचेर दाबोळ विमानतळाचेर पावपाक आशिल्ले विमान हवामानात बदल जाल्ले कारणान बेंगलुरू विमानतळाचेर तात्काळ देंवोवचे पडले. उपरांत हवामानातले बदल सारखे जाले उपरांत चार्टर विमान सांज वेळार 4 वरांचेर दाबोळ विमानतळाचेर पावले. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. We travel in Goa state and we travel in different states, Karnataka, Mumbai and different. Yeah, in Goa, what are your plans? Travel, beach. Beach, okay. Maybe clubbing. Maybe clubbing, okay. You feel at home, I mean you feel comfortable in Goa? Yes, maybe. Yes, okay. Okay, first flight after 10 years. First flight coming this October 2nd. Otherwise always come 16th October, 29th October, this is first time. And this year very big demand for Goa, and if we are going, everything is smooth, then we can get more tourists, okay. We have to give all facility to them, then only they will attract Goa, they will come more and more. This year Egypt and Turkey there is a problem, that's why okay, everybody looking to India, and this is good chance to improve our services, then definitely we will get more tourists to Goa. We brought about 491 passengers, and this is the first charter that's come from Russia. Well, BRICS is going to be a boost for tourism because it has created an international platform for tourism, and definitely BRICS is good news and will boost tourism immensely. राज्य पावंड्यावयली 147वी गांधी जयंतीचो कार्यक्रम राज्यान ओल्ड गोवा हांगासर मनयलो. गांधी जयंतीच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार आसा. स्वताच्या आनी परिसराच्या हिता खातीरचो हो दीस आसा अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां. ह्या वेळार आदली वीज मंत्री निर्मला सावंत आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. आरडीएक्स गोवा खातीर ओल्ड गोवाच्यान संजय मनोली. फाटल्या काळांतलो संसडो पळोवचो जो आजूय संसडो साक्षीदार आसा गार्बेजीचो, आणि आज ह्या सरकारचो सालिगांव पठारा वयलो गार्बेज प्लांट पळोवचो. गोंय आमकां खंयच्या दिशेन व्हरूंक जाय, महात्मा गांधीचो खंयचो संदेश आमी अंगीकृत करूंक जाय, हो एक समजपा खातीर, हे समजून घेवपा खातीर आयचो दीस आसा. आयच्या दिसा सगळ्यांक एक राज्याच्या वतीन आवाहन करता की आयच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार. आयच्या दिसाचो विचार हो स्वता खातीर स्वच्छता आणि परिसरा खातीर स्वच्छता. ज्या विचारान आमच्या सगळ्यांचे हित आसा. अंदू चिकनगुनिया किंवा डेंग्यू जालो ना म्हणजे कितले समाज जीवन स्वस्थ जाले, स्वास्थ्य कितले इम्प्रूव जाले हेची एक द्योतक आसा. आणि म्हणून
सगळ्या गोमंतकीयांक ह्या व्यासपीठा वयल्यान म्हजी नम्रायेची विनंती आसा की आज गांधी जयंती निमित्त आमी संकल्प करूया आणि नरेंद्रजी मोदी जे गेली 2 वर्सां सातत्यान स्वच्छ भारत अभियान हेचो पाठपुरावो करतात आणि गोव्यातय त्याच दृश्टीन आमी पावलां उडयल्यान सालिगांव आमचो प्लांट तयार जाला सगळीकडली गार्बेज पंचायतीक विनंती करून अनेक पंचायती आमकां सहकार्य दितात ज्या पंचायती कडल्यान ही यंत्रणा बसलेली ना अजून काही पंचायती आसात जो यंत्रणा बसलेली ना ती यंत्रणा आमकां उबी करपाचो संकल्प आज अशा पंचायतींनी घेवचो आणि प्रत्येक पंचायतीतलो कचरो हो योग्य पद्धतीन त्याची विल्हेवाट जावन तातूंतसून मॅन्युअर आसात तातूंतसून पावर आसात जी आमी सालिगांव जनरेट करतात आवश्यक असल्यार राज्यांत 1-2 ठिकाणी आनी आमची करपाची तयारी आसा पूण गार्बेज प्लांट म्हणजे घाण हे जे तकलेंतलो कॉन्सेप्ट आसा तो जर वचूंक जाय जाल्यार सगळ्या पंचमंडळांनी ग्रामसभांनी अध्यापक वर्गांनी एक दीस सालिगांव वचूंक जाय आणि तुम्ही वचून आयले तुम्ही वचूंक जाय आणि थंय जेवण बिवण घेवंक जाय आणि तुम्ही जसे वचून आयले की अंदूच्यो पिकनिको ज्यो आसात त्यो खंय ठरया पूण ते पिकनीक वता आसतना सालिगांव हो एक स्पॉट आसतो तुमकां सगळ्यांक आयच्या फाटले 1.5 वर्स जाले भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सरकारा आड माध्यम प्रश्नार झुजत आसा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आयतारा गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय पक्ष स्थापन केलो मगून भाजपा पक्षाची युती तोडिल्ली जाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पक्षाक तेंको दितले आशिल्ले शिवसेने कडेन युती करपाची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची तयारी आसा अशी माहिती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी दिला आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली ते पब्लीक आव्हान म्हणजे फाटीं आमी फटावल्या ते इतले फटावल्या की आतां बारीक सुद्दां रिस्क घेवपाची आमची तयारी ना आनी म्हणून ह्या हाज्या कडेन येवचें पडटा शिवसेनेन पाठिंबो दिल्लो आसा गोवा प्रजा पार्टी जी आसा ल्हान युनिट आसा तो पण ताणें आमकां पत्रक बित्रक काडून अशा पद्दतीन ताणें पाठिंबो दिला अनेक गट अशे आसा संघटना अश्यो आसा सांस्कृतीक संघटना आसा आज हांव नांवां सांगिना केन्ना तरी आमी बरोबर एकत्र येतले आनी संघटीतपणे आमी हे गव्हर्मेंट सकयल हाडपा खातीर आनी नवीन सत्ता स्थापन करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा अशा प्रकारची घोशणा करतले आनी ते म्हण समविचारी आशिल्ले सगळे पक्ष जे आसा त्या सगळ्या पक्षांक बरोबर घेवन आमी वचपाचें ठरयिल्लें आसा विथ यू ऑर विदाउट यू अशा प्रकारचो स्टँड घेतला आमी दरवाजे कोणाकूच बंद केल्ले ना पार्टी केल्ले म्हणे एकदम बिनशर्त पाठिंबो दिवपाक मेळना मागीर सीट एडजस्टमेंट करचें पडटलें आनी कितें तरी करचें पडटलें अश्यो काही राजकीय तडजोडी ज्यो आसा सिद्धांताक खंयच धक्को लागूंक न दिता अशा पद्दतीच्यो काही करच्यो पडटल्यो फुडल्या काळांत अशें दिसता आनी त्यामुळे ही पक्ष हो सिद्ध करपाक जाय आशिल्लो तो आज सिद्ध जाता भाभा सोमा आणि गोवा सोमा म्हणजे गोवा सुरक्षा मंच अशें नामकरण पक्षाचें जें आसा तें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वतीन म्हाका सांगिल्लें आसा ताजी हांव घोशणा करतां गोवा सुरक्षा मंच हें पक्षाचें नवीन पक्षाचें नांव या गोवा सुरक्षा मंचाच्या घटनेत जे आमचे तरुण कार्यकर्ते ॲडवोकेट हृदयनाथ बाब शिरोडकार हांणी ड्राफ्ट केला आनी जे रजिस्टर जातले रोखडेंच तातूंत ब्रॉड उद्दिश्टां सांगिल्लीं आसात पूण आतां निवडणूक दोळे मुखार दवरून आमची इमिजिएट 2 उद्दिश्टां म्हत्वाची आसात ती एक गोवा सुरक्षा मंचाचे वा गोवा सुरक्षा मंचाच्या उद्दिश्टांक फुडें व्हरपा सारकें सरकार सत्तेर हाडप आनी दुसरें
हे सरकार सत्तेर हाडटना जे भाजपाचे सरकार आज सत्तेर आसा ताका कदेला वेळान निकळावन घरा धाडप. शेनवारा गुळे काणकोण हांगसर कर्नाटक बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान अर्जुन वेळीप ह्या 40 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले, जाल्यार कमलाकार वेळीप हे गंभीर जखमी जाल्यात. आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकार. गांधी जयंती निमतान साळगांव भाजपा मंडळान साळगांव सर्कल खोटलोवाडो हांगसर स्वच्छता उपक्रम राबयलो. कार्यकर्त्यांनी साळगांव वाठारांतलो कोयर निवळ केलो. गांधीजीन आमकां उलो मारून त्या वेळार सांगलेलें की स्वच्छ भारत हो त्या वेळाच्यान करचो. आनी आमचे आतांचे पंतप्रधान मोदीजी हेंच्यांनी जो गेल्या एका वर्सा पयलीं बरोबर 2 ऑक्टोबराक गेल्या वर्सा जो अभियान सुरू केलें आख्ख्या भारतभर, आनी हेजे कार्यक्रम आख्ख्या भारतभर सगळ्या स्तराचेर जायत आसा. रेल्वे स्टेशन म्हणा, आमचे विमानतळ म्हणा, बस स्टँड म्हणा, प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आसूं, प्रत्येक गांवांतून टॉयलेट आसूं, हे सगळे कार्यक्रम जाता. आनी ताचोच एक भाग म्हणून आयच्या शुभदिनी आमच्या गांधी जयंती आनी शास्त्रीजींची जयंती आज जी आसा 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा आमी साळगांव मतदारसंघातले कार्यकर्ते असे 1-2 कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान करपाचे आसा. हो आयज साळगांव सर्कला कडेन आमी जमोन हो कार्यक्रम जावचो अशें म्हणून आमी हांगासर सगळे सर्कल जे कोण कागदां उडयता, बाटल्यो उडयता, कितें करता हें सगळें नितळ करून आमी एक देख दिवंक सोदता की आमचो परिसर आमीच जर सुद्दां बरे भशेन नितळ केलो, नितळ दवरलो जाल्यार हें गोंय, हें साळगांव, आमचो गांव हें सगळें नितळ जावंक शकता. हो पयलो कार्यक्रम आसा. हेज्या नंतर दुसरो कार्यक्रम जातलो तो वेऱ्यां रेश मागूश ह्या गांवांत जातलो. आमच्या फोटा कडल्यान आमी सुरवात करतले आनी आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या वोटरांक, आमच्या बऱ्या मगतांक दाखोवन दिवंक सोदता आमीच लीप जावपाक जाय, नितळसाण करपाक जाय, जेणे करून स्वच्छ भारत, स्वच्छ गोंय, नितळ गोंय हो आमकां संकल्प घेवन फुडें वचपाचो आसा. आयज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या निमतान नरेंद्र मोदी जे आमकां स्वच्छ भारत अभियानाचे जे काम दिलां हे आमी साळगांव मतदारसंघान आतां सुरवात करता. तशेंच ह्या वेळार साळगांवान खोटलोवाडो हांगसर फ्री वायफायची सेवा सुरवात केल्या, अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप पारोळेकार हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार. वायफाय सिस्टमची आमी हांगा सर्कला कडेन जें केल्लें आसा ही वायफाय सिस्टम सगळ्या खातीर खुली आसा. फक्त कोड घालपाची गरज आहा. आयज सांजवेळा आयच्या शुभदिनी 2 ऑक्टोबराक दिसा आनी आमच्या नवरात्रीच्या पयल्या दिसा आमी आयज सांज पासून तेजी सुरवात करतले. सगळ्याक आमच्या कार्यकर्ते जे आसात साळगांव मतदारसंघातले तेंच्यांनी सगळ्यांनी तेजो लाभ आनी उपभोग करून घेवचो. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक आनीक कमीत कमी 4 स्पॉट आमी करपाचे आसा, जेंका लागून जे आमचे भुरगे आसात, यंगस्टर आहा, यूथ आसा, जे स्टुडंट आसा तांकां एक ती मदत जातली. एखादे कसलेय जर ॲप डावनलोड करून जर शिक्षणाक जर मदत जाता जाल्यार तेजी अवश्य उपयोग करून घेवचो. This is a concept by Mr. Dilip Parulekar, and there is a process for free register of Wi-Fi. So you have to register a mobile number with your name. So you will receive a OTP SMS. After receiving a OTP SMS, you will get a SMS code. So that SMS code you enter it in your login page and you will get logged in. Okay, कितले वर बसून दिसाक 1 वर आसतले. Every day you will get 1 hour. Speed of 4 to 5 Mbps per user. पणजे भाजपा मंडळान गांधी जयंतीच्या दिसा स्वच्छ भारत हो उपक्रम राबयल्लो. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही आयच्या काळाची गरज आसा. पसरिल्ल्या दुयेंतींचेर आळ हाडपाक हो उपक्रम म्हत्वाचो आसा, अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां. ह्या वेळार पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली. प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्रजी मोदी यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान हेजे जे हाक दिल्ले आसा ते हाकेक आमी उसरून फुडें वयता आनी हो कार्यक्रम आमी हांगासर आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा. अशा तरेचो कार्यक्रम आसा की हांगासर आमी पणजेंतले जे 18 जून रोड आनी आत्माराम बोरकर रोड हितून दोनी वटेन जितले प्लास्टीक आनी जे कचरो जो जाल्लो आसा तो क्लीन करप आनी भारतीय जनता पार्टी पणजे मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते तसेच आमच्या ऑफिस बेरर यांच्यातर्फे हे क्लिनिंग जातले. म्हणजे जो पक्ष केवळ गोव्यात जास्तीत जास्त संघटनात्मक दृष्ट्या सक्षम आसा असो न्हू, देशांत आनी जगांत सुद्दां अशा पक्षानूच असलो विशय खांद्याक लावन घेवंक जाय.
आणि तरच जनता तांच्या फाटल्यान रावतली. भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान आणि महिला मोर्चान हे कार्यक्रम दोनूय घेतलेले आसात आणि गोंयभरांत आज कार्यक्रम जातात. म्हाका योगायोगान म्हज्या मतदारसंघात वचून मेळूंक ना. हांव पणजी आसलो म्हणटो पणजेकारांक मेळपाक हांव गांधी जयंती केल्या नंतर हांव हांगा आयिल्लो आसा. सुंदर सोबीत पर्यटनाच्या दृश्टीन आनीक वयर जर आमकां व्हरूंक जाय आनी हांगासरले जनता ही जर निरोगी उरूंक जाय जाल्यार ही गोश्ट खूब महत्वाची आसा. आमी आयज पणजे शहराचो वाठार घेतला हातान. हाच्या नंतर आमी एक पंतप्रधानाचो एक ह्या वर्साचो मोटो आशिल्लो ओपन डेफिकेशन फ्री भारत आनी त्याच निमित्तान आमी एक आमचो एक आल्तीन एक स्पॉट आशिल्लो ज्या जाग्यार लोकांक टॉयलेटीची सोय नाशिल्ली. थंय आमी आज टॉयलेट बांदून आयज ताजें लोकार्पण करता. पयलेच फावट भारताचे सेनेन पाकिस्तानाचे 7 कॅम्प उद्ध्वस्त केल्ल्यान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे वाळपय भाजपा मंडळान अभिनंदन केला. आरडीएक्स खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे. ते सांगणारा शब्द नाही आमच्याकडे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी हल्ला करून आमच्या 18 जवानांना शहीद केला. त्याचा बदला घेण्यासाठी आमचे प्राईम मिनिस्टर आमच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर माननीय मोदीजी तसेच संरक्षण मंत्री आमचे पर्रीकर मनोहर पर्रीकरजी तसेच आणि मंत्रिमंडळातील यांनी जे विचारविमर्श करून आणि ज्या प्रकारे त्यांनी पावलं उचललेले आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आमच्या भारत देशाच्या सैनिकांनी जे रात दीस थंय शिमेर तळमळटाले कितलीशींच वर्सां कितलेशेच दीस तांकां न फॅमिली न घर न दार न पळयतात. जे सैनीक असतात की घरांसून जेन्ना वयतात ते आपली बॅगां घेवन तेन्ना तांकां स्वताचेर विश्वास ना किंवा फॅमिलीचेर तांकां फॅमिलीक गॅरंटी नासता की बाबा आपलो सुपुत्र आपलो घरकार येतलो काय ना. इतले आसतना त्यांनी जे आयचें काम केलां एक अभिनंदनाची बाब आसा आमच्या भारत देशाक आणि आमच्या ह्या गोंय राज्याक सुद्दां. दहशतवाद काल जो निपटून काडलो आनी तेंचे जे दहशतवादी आसले तांकां सामके जमीनदोस्त करून आमची जी इंडियन आर्मी आहा तेंच्यांनी आपलो पराक्रम दाखयल्लो आहा. हेजें कारण म्हणजे कशें आहा की पाकिस्तान हे दहशतवाद करून आमचे जे इंडिया आसा जे भारत देश आहा तांकां वारंवार जे त्रास सहन करताले हे त्रास सहन खूब जाल्ले आनी हे जे डेरिंग आहा हे जे धैर्य आसा ते आमचे गोंयचे सुपुत्र आनी संरक्षण मंत्री ती मनोहर भाई पर्रीकर तशेंच आमचे भारत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यांनी जे धैर्य दाखयल्लें आहा हे डेरिंग दाखयल्लें आहा हे डेरिंग अशेंच चालू उरचें. आयज खरीच खुशी भोगता सांगपाक की गेली कितलीशींच वर्सां जे पाकिस्तानी आहात हांव ताका पाकिस्तानी म्हणना पाकिस्तानी म्हटल्यार चड बरें कारण ते आयज मुद्दाम तुम्ही पळयता की गेली कितलीशीं वर्सां पाकिस्तानासून एक छुपे हल्ले जाताले आमच्या भारताचेर आणि हे छुपे हल्ल्यान आतंकवादी हातीशीर हातान धरून ते भारताच्या सैनिकांचे जे भारताचे आमचे भूमिपुत्र अशें म्हणटा आमी तेंचेर खुबशे अन्याय करताले आणि आमी खुबशे वर्सां हो अन्याय सोसून घेताले. पण आयज सांगूनशें दिसता एक मोठ्यापणान अभिमान आनी स्वाभिमान आहा की आयज भारताचे पंतप्रधान बाब नरेंद्र मोदीजी सारख्या पंतप्रधानान एक बरें पाऊल उचललें. त्याच बरोबर आमचे सांगपाचें म्हणजे संरक्षण मंत्री जे आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री आसले तेचे खास करून कौतुक करपाचें दिसता की तेंच्यांनी एक बरी एक्शन घेतली आनी मोहीम राबयली. दिवचल फाटो सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधकाचे कार्यालयाचे उक्तावण हालींच प्रतापनगर सांखळे सहकार मंत्री महादेव नायक हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार सांखळीचे आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. लोकांक बरी सुविधा दिवपा खातीर ह्या कार्यालयाचे उक्तावण केला ताचो लोकांनी लाव घेवचो अशें सहकार मंत्री महादेव नायक हांणी मागला. आरडीएक्स खातीर सांखळेच्यान दिनेश करपे. क्षेत्रीय कार्यालयाचे उक्तावण जावचे. हांगसरल्या सगळ्या सोसायटीच्या कर्मचाऱ्याक अथवा मॅनेजमेंटाक आपल्या कसल्याय कामा खातीर फोंडे वयचे पडटाले. ती समस्या आयज पयस जाल्ली आसा आनी म्हणून जो खर्च जो आसा तो वाचलेलो आसा, वेळ वाचलेली आसा
आणि आमचे सरकार जे आसा ते सरकार दिल्लें उतर पूर्ण करप हाजेर कटाक्षान लक्ष दिता. दिल्ल्या वचनाची वचनपूर्ती करप हाजेरय जबाबदारीन सरकार काम करता. आमच्या ह्या राज्या भितर सहकार चळवळी भितर खूब लोकांचो सहभाग आसा. वेगळ्यो प्रकारच्यो संस्था आसात. वेगळ्या संस्थांतल्यान अनेक लोक काम करतात आणि सहकार क्षेत्रात काम करताना एक सेवाभावी सेवा अशें म्हणटा. काय म्हणजे म्हाज्यापेक्षा तुम्ही सगळेजाण जाणकार आसा आणि ज्यो सगळ्यो येवजण्यो सदोदीत लोकां पर्यंत पावपा खातीर आयज पर्यंत आमकां आयज एक तर फोंड्या ऑफिसान किंवा पणजी ऑफिसांतल्यान मेळटाल्यो. पण हें ऑफिस हांगा आयल्या उपरांत मॅडम जयस्वाल हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान सगळ्यो गजाली सांगल्यो की आमी प्रशासन तुमच्या दारी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आमी सदांच सांगता जी येवजण आमी सांगल्या ती लोकां पर्यंत पावोवपाचो सदोदीत प्रयत्न केल्या. आणि तितून करून आमचो सहकार मंत्री हे पळयता की जेका खरोखरूच सहकारांतलें ज्ञान आसा, जेका सहकाराचो एक्सपिरियन्स आसा, जेणी सहकार खातें लागच्यान पळयलां आनी सहकारांतल्यान स्वता वयर येयल्ले आसा, त्या खातीर योग्य मनीस योग्य खुर्चेचेर आसल्या उपरांत तें कामूय बी आसा बरें जाता. नवरात्री निमतान राज्यातल्या दर एका देवतेच्या देवळांत मखर नाचोवप जाता. 9 राती मखर नाचयतात. पळयात मार्शलांतले कुंभारजुवे करीण आनी देवकी कृष्णाच्या देवळांतले मकरोत्सवाची कांय खिणा चित्रां. RDX खातीर माशेलच्यान महेंद्र गांवकार. आयचे कोंकणी खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. राज्यान पर्यटन सिजनाक जाली सुरवात. आयतारा 495 पॅसेंजरांक घेवन पयले चार्टर विमान गोंयांत जाले दाखल. गांधी जयंतीच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार आसा. मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पाळसेकार. आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान राजकीय पक्ष केलो स्थापन. शिवसेनेकडेन युती करपाची मंचाची तयारी. तर इतल्यान आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच RDX गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.